फुडल्या म्हयन्यात मोपा विमानतळाचें उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें एशिया पॅसिफीक कॉन्फरन्सा वेळार घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। ह्या वेळार केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री VK सिंग हाजीर आशिल्ले। देशाची एशिया पॅसिफीक कॉन्फरन्स गोंयांत आयोजीत जाला म्हूण गोंया खातीर ही व्हड अभिमानाची गजाल आसा। ह्या निमतान देशभरांतले वेगवेगळे डेलिगेट्स गोंयांत आयला आनी दिसभराच्या ह्या कॉन्फरन्सांत वेगवेगळ्या अधिवेशनाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आयची जी कॉन्फरन्स आसा ही गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आशिल्ली। एक्चुअली एशिया स्पेसिफीक कॉन्फरन्स देशाची गोंयांत ऑर्गनायज करप ही आमच्या खातीर एक व्हड गजाल आशिल्ली आनी आयज वेरियस डेलिगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द एशिया हांगासर आयल्या। खास करून आमचे स्टेट एविएशन मिनिस्टर VK सिंग जी कॅप्टन VK सिंग जी हांगासर आसा। आज दीसभर ह्या कॉन्फरन्सांत वेगवेगळे एविएशनचे इश्यूज डिस्कस करता आनी ह्या म्हयन्यांत ही जावप जेणे करून आमकां एरोड्रोम लायसन मेळटा। कदाचित आमचे फुडल्या म्हयन्या मोपाचो इनॉग्रेशनचे डिसिजन जातलें, त्या खातीर ही कॉन्फरन्स गोंयांत होस्ट करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता।